मोगाच्यानो दिव्यवाणी टीव्ही तर्फेन तुमकां सोमेस्तांक म्हजे प्रणाम। परमेश्वरांत जायते प्रवादी आसात, तांच्या पैकी जोना प्रवादी एकलो। देवान ताका निनिवे शाराक वचून जिणी बदलापाचो संदेश प्रगट करूंक उलो दिलो, पूण ताणें तो उलो मानून घेवंक ना। तो विरोध कुशीन गेलो, तार्सूस गांवाक गेलो आनी सोम्याचें उतर आयकना जालो। देवान ताका ताच्या विचित्र मांडावळवी मुखांत्र दर्या पयणार तो आसतना दर्यांत ताका उडयशें, मासलेन उपरांत ताका गिळिशें आनी ताच्या उपरांत थडीर वोंकाशें केलें। त्या दळा हो प्रवादी आपलें पाप वळखलो आनी उपरांत जिणी बदलापाचो संदेश प्रगटूंक निनिवेक गेलो। निनिवे शारांत ताणें व्हडा उर्बेन आनी धैर्यान जिणी बदलापाचो संदेश प्रगट केलो। सगळ्यांनी रायातावन निमाण्या व्यक्ती पर्यंत ताचें उतर आयकलें आनी जिणी बदलून देवाक मानता तसली परजाती जाली। जोना प्रवादी आनी ताची शिकवण आमकां आजून प्रस्तूत आसा। जिणी बदलपा विणें सर्गींचें राज ना, देखून आमची जिणी आमी बदलुया आनी देवाची काकूळट मागया। जोना प्रवादीचें हें सगळें चित्रण, पिंतूर, खाणी आज तुमकां आमी सादर करता। जोना प्रवादीचें नटन केलां ब्रदर रॉस्टन डिसोजा आनी अपुर्बायेन हांगा सादर केलां दिव्यवाणी टीव्हीन, विशेश जावन अनुपम फर्नांडिसान। तांकां आमचे दिनवास तशेंच अभिनंदन। तर आतां येया पळया आमी जोना प्रवादी। हांव जोना, म्हज्या नांवाचो अर्थ फार्मो। हांव आमिताचो पूत। हांव जेजू जल्मूच्या 8 शतमाना आदीं नजरेच्या लागींसाच्या गात एफेर हळ्ळेंत ल्हानवट जाल्लो। एक दीस म्हाका देवाचें उतर अशें आयकलें, उठ आनी निनिवेक वच, त्या व्हडल्या शहराच्या निवास्यांची खोटेपणाची खबर म्हजेशी पावल्या। ही उतरां आयकून हांव गडबडलो। निनिवे आसिरियाचें व्हड शहर, ताका सोडून 6000 वर्सांची चरित्रा आसली। थंयसर जुदेव न्हय आशिल्ले, आदी जेंतील म्हणटाले पळय ते जियेताले। हांवें एका जुदेवान आजुदेवांच्या शहराक वेचें म्हाका नाका आसलें। आमी देवाचो विंचणार लोक, आमी तांच्या गांवाक वेचें तें म्हाका पसंद जावंक ना। जर तांची जिणी खोटी तर ते नास जावन दीत। तांणी जिणी बदलून बाचावी जोडची नाका। तांणी सर्गी येवचें म्हाका नाका आसलें, कित्याक ते कांय देवाचे विंचणार न्हय। देखून हांवें देवाचें उतर गुमान करिनासतना निनिवे वेचा बदलाक ताचे विरोध दिशेन तार्सीसाक वचूंक मोन केलें। तक्षण हांव जाफाच्या बंदराक गेलो। थंय म्हाका तार्सीसाक वेचें तारू राखून आसलें। हांव त्या तारवार सोडलो। पैन सुरू जालें। तारू दर्या मदें आसतना एक भिरांकूळ वादळ उठलें आनी तें इतलें व्हड आसलें की तारू फुरता तशें मोगलें। तारवाटी भियेले आनी तांच्या देवाक उलो मारूंक लागले काय। पूण हांव देवाच्या रागान आनी म्हज्या दारूण काळजान गाढ न्हिदेन आसुल्लो म्हूण तांणी म्हाका उठयतना समजलें। म्हाका जाग जाताना तारवाटी तारवाचो भार उणो करचे खातीर
तारवांतलो माल दर्यांत उडयताले. हांव आयच्या परी आसुल्लो पळोवन तांकां राग आयलो. तितल्यार तांडेली थंयसर येवन पावलो आनी म्हाका पळयोन, तूं न्हिदून आसाय कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. तो कांय तुजें मागणें आयकून आमकां वांचयत. प्रयत्न कर म्हणालो. म्हजी परिगत पळयोन ह्याच मनशा वरवीं हें वादळ आयलां जावयेत म्हूण एकामेका पुसपुसतना म्हाका आयकलें. हांव भियेलो. तितल्यार तांणी त्या वादळाचें कारण कोण म्हूण सोदून काडूंक सोडती घाली. सायबा बोगोस सोडती म्हजेर पडली. तेन्ना ते म्हजे लागीं आयले आनी म्हणाले, सांग आमकां तूं कोण? तुजो धंदो कितें? तूं खंयतून आयलोय? तुजो गांव खंय? तूं खंय वेताय? तांची सवाल आयकून हांव विराट जालो. शेवटी हांवें तांकां अशी जाप दिली, हांव एक हेब्रेव. संवसार आनी तांतो आसले रचल्या देवाक हांव आराधन करता. ताणें म्हाका निनेवेक वचून तांची खोटी जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक आदार दिवंक उलो दिल्लो. पूण ताचें उतर गुमान करिनासता ताचे तावन फळाफळ घेवन ह्या तारवार बसून तार्सिसाक वेता. हे आयकून ते भियान खांपले आनी तुवें कित्याक अशें केलाय म्हणून म्हाका दुरसोंक लागले. तितल्यार दर्यो आनीकी उसांबळ जालो. तवळ तांणी म्हजे लागीं विनंती केली, सांग आमकां आतां आमी कितें करूंक जाय? तुज्या देवाचो राग निवारूंक आमी कितें करयेत? हांवें म्हळें, म्हाका दर्यांत उडय. तवळ हो दर्यो शांत जातालो आनी तारू शाबीत उरतलें. हे सगळें वादळ म्हज्या आविधेयपणा वरवीं आयलां. म्हाका दर्यांत उडोवंक तांकां धैर्य पावलें ना. तांणी तारू तडीर पावचे खातीर आपले सगळे सक्तेन ताणूंक प्रयत्न केले, पूण कितेंच फायदो जालो ना. तवळ तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशा पासून आमकां मरूंक दिनाका आनी निरापराधी मनशाच्या रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसचें तशें केलाय. उपरांत तांणी धैर्य केलें आनी म्हाका धरून दर्यांत उडयलो. तक्षण दर्यो थंड जालो. हें पळयोन तारवाटी भियेले आनी तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिली. आतां दर्यांत उडयल्या म्हजी काणी ऐका. हांव दर्याच्या मिठाच्या उदकांत वळवळलो, उस्वास काडूंक कश्टलो. तितल्यार एक व्हड मासो म्हजे लागीं आयलो. ताका पळयोन हांव भियेलो. कांय म्हाका गिळटा म्हूण चिंता आसतना हांव ताच्या पोटा भितर पावलो. 3 दीस आनी 3 राती हांव मासलेच्या पोटांत उरलो. तवळ म्हाका म्हजो गुन्यांव समजलो. हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. म्हजें पाप हांव वळखलो. म्हाका किर्तनाची उतरां उगडास आयली आनी हांवें म्हणलें, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. हांवें सर्वेस्पराक दर्याचे गुंडायेतावन बोब मारली आनी ताणें म्हाका कान दिले. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तितल्यार दर्याचे उदक म्हज्या गळ्या पर्यंत पावलें. लारां म्हज्या वयल्यान गेली. दर्याच्या तणान म्हज्या माथ्याक रेवोड घालो. थोड्याच वेळान हांव पाताळा पर्यंत पावलो तशें बगलें. तेन्ना सर्वेस्पराक हांवें एक बोब मारली, हांव निनेवेक वेता आनी तुवें सांगले परी करता म्हूण हांवें ताका भास दिली. तेन्ना परिगत बदलली. सर्वेस्पराच्या आज्ञा खाल मासो
म्हाका दर्या वेळेर वोंकलो. हांव निर्जीव तशें दर्या तडीर पडलो. 3 दीस आनी 3 राती हांवें कितेंच सेवंक नासलें. मासाच्या पोटांत एक घडी सयत हांवें विशेव घेवंक नासलो. मोरणाच्या बागलार मुळ्ळे परी हांव आसुल्लो. आतां सरस्परान म्हज्या सर कश्टां आनी आकांतांतलो म्हाका निवारलो. हांवें केल्ल्या पातकाक तें सगळें फावो म्हणून म्हाका समजलें. पूण आतां सरस्परान म्हजेर दया दाखयली. ताचो विश्वासी मोग सदांच बाळटा म्हूण ताणें म्हाका स्पश्ट केल्लें. देखून ताका स्तुती गितां गावंक म्हजें मन अत्रेकतालें. ताची वाकणणी म्हज्या वंटांचेर आसली, कित्याक ताणें म्हाका मोरणांतावन बाचाव केल्लो आनी नासातावन राखलें. तितल्यार सरस्पराचें उतर दुसरे फावटी म्हाका आयकलें. जोना, उठ आनी निनिवेक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक प्रगट कर. हांवें तक्षण हांव तयार सरस्परा म्हळें. सरस्पराच्या उतराक पाळो दिवन हांव निनिवेक गेलो. तें एक भोव व्हड शहर आसलें. तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. हांव त्या शहराच्या प्रमुख दरवाट्या लागीं गेलो आनी व्हडल्यान फकत 40 दीस आसात. जर तुमची पातकी जिणी आनी कोटी साल बदली नंतर निनिवे नाश जातले म्हूण परगटले. हें आयकून लोक भियेलो. तांणी म्हजी उतरां गंभीरायेन घेतली. तांचो विश्वास तांणी सरस्पराचेर थीर केलो आनी उपास परगट केलो. ल्हानांनी आनी व्हडांनी गोणये वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनिवेच्या राया पर्यंत पावली. तोय आपल्या सिंहासना वयलो उठलो आनी आपली रायाळ वस्त्रां सांडून गोणये वस्त्रां न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. मोनजातींकी उपासांत वांटेली करचे विशीं ताणें फर्माण दिलें आनी देवाक उलो मारूंक ताणें आदेश दिलो. देवान निनेवेकारांची साल पळयली आनी तांकां नासातावन निवारलें. निनेवेच्या लोकान जिणी बदलिली आनी देवाचे दयेक पात्र जावन नासातावन बाचाव जाल्लें म्हाका बरें लागूंक ना. देखून हांव देवाचे काकुळटीचेर रागान भरलो आनी देवा लागीं अशें शीण उसारलो. तूं दयाळ आनी काकुळदार तें हांव जाणा. निनिवेचो लोक म्हजें उतर आयकून जिणी बदलून बाचाव जातलो म्हणलें हांव जाणा आसुल्लो. देखून हांवें तार्सीसाचें पैन धरलें. तर आतां तूं म्हजो जीव काड. हांवें वांसचे प्रास मरचें बरें म्हूण म्हाका भोगता. तवळ सरस्परान म्हाका जाप दिली. जोना, तुवें मुजेर राग करचो सारको न्हय. पूण सरस्पराचेर म्हजो राग निवलो ना. देखून हांव शहरांतलो भायर सरलो आनी एका जोपट्यांत रावलो. निनेवे शहरांत कितें कितें जाता तें पळोवंक म्हाका मन आसलें. जोपड्याचे भायर एक झाड वाडून येतालें. देखून ताचे सवळ्यांत हांव बसलो. म्हाका थोडो विशव मेळ्ळो आनी झाडाक कीड लागली आनी थोड्याच वेळान तें झाड बावलें. सुर्याचें वोत इतलें कठीण आसलें की हांव थकलो आनी वांसच्या की मरणच बरें म्हणल्या निर्धाराक पावलो. तळ सरस्परान म्हाका सवाल केलें. जोना, तूं कित्याक रागान आसाय? तुवें त्या झाडा पासत कांय वावर केल्लोय? तें हांवें वाडासे केल्लें आनी तें तुका सावळी जावन पावलें. पूण तें बावोन गेलें म्हूण तुका दूख भोगता
आनी ते वाडना म्हूण तुका राग येता सारकें. पूण निनेवेचो लोक नाश जाल्लो तुका जाय आसलो. हांवें तांच्या जिणये बदलापातय तांचेर दया दाखयली तुका पसंद ना. हांवें तुजेर आनी तुज्या जुदेव लोकांचेर मात्र दया दाखोवंक जाय म्हणलो तुजो वाद सारको. हांव कशें तुमचो तशेंच निनेवेकारांचोय रचणार न्हय. म्हज्या काकुळतीचेर म्हाका अधिकार ना. हांवें हेरांची दया केल्ली तुका नाका. जोना आयक, तुजें अशीर चिंतप हांव जाणा आसलो. आनी तूं निनेवेच्या बदलाक तार्सीसाक पळून गेल्लोय तेंय हांव जाणा आसलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर. तुजें येवजन निर्पळ करच्याक हांवें दर्यांत वादळ धाडिल्लें आनी तुका गिळूंक मासोय धाडिल्लो. पूण तूं तुजें पाप वळखल्ल्या घडये हांवें तुका भोगसिलो आनी म्हजें काम करूंक परत उलो दिलो. सगळ्या मनानय तरी तुवें तें केलें आनी निनेवेक नासांतलें बाचाव केलें. पूण तांची बाचावी तुका आज समस्या जाल्या आनी म्हजें उदारपण तुका तोपता. सरस्पराची उतर आयकून म्हाका लज भोगली. म्हजे अशीर चिंताप आनी पेल्याचो बेपरवा म्हाका समजलें. सरस्पराच्या योजनाक म्हजो उणो सहकार आनी निनेवेकारांतय म्हजो मनोभाव म्हाका स्पश्ट जालो. देखून परत हांव म्हजें पाप वळखलो आनी आपले तुजी खुशी करूंक हांव तयार म्हूण ताका विधेय जालो. मोगाच्यानो, देवाच्यो वाटो विचित्र, त्यो आमच्यान आटापोवंक जायनात. देखून ताच्यो वाटो जाणा जावया आनी ताचे वाटेन सोमकून सर्गींचे राज जोडया.